मंत्री जयेश साळगावकरान उदरगतीच्या कामाक सद्याक नेट धरला। नेरूल वार्ड नंबर 7 रस्त्याच्या कुशीची राखणी वणत कोसळिल्ल्यान रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो। त्या राखणी वणत कामाचो शुभारंभ बिरेस्तारा मंत्र्याच्या हातांत सुरू जालो। आरडीएक्स गोवा खातीर नेरूलच्यान गौतम शिरोडकार। टेकिंग अहेड द डेव्हलपमेंट वर्क्स आम्ही जो सिरीज ऑफ वर्क्स आम्ही स्टार्ट केला आसा। आयज आम्ही नेरूल वॉर्ड नंबर 6 वॉर्ड मेंबर आमचो अभिजीत बाणावलेकर हेज्या वॉर्डान हो जो रस्तो आसा इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। जसो तुम्ही पळयता सकयलो रोड कंजेस्ट जालो म्हणून हो रोड यूज करता। आता ह्या रोडाचो रिटेनिंग वॉल जो आसलो थोडे जाग्यार रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाल्लो आसा। तर ह्या रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाल्ल्या कारणान रस्तो पिड्ड्यार जाता आनी सेकंडली जे उदक पडटालें ते सगळे लोकांच्या फाटसून लोकांच्या घरांत वयतालें। आमचे हांगासर फेमस अशें कलावती आईचें मंदिर आसा। हांगासर आमी आयज ह्यो कमेन्समेंट ऑफ वर्क ऑफ कन्स्ट्रक्टिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑल अलॉंग द रोड सायड हांगासर आमी आयज तेजो शुभारंभ केल्लो आसा। आनी हे जेन्ना कंप्लीट जातलें तेन्ना उदक जे लोकांच्या घरांनी वयतालें लोकांच्या प्रॉपर्टीनी वयतालें तें उदक वचपाचें बंद जातलें आनीक लोकांक हेजी खुबशी सुविधा जातली। लोक कंटिन्युअस जे हांगासरले प्रॉपर्टी ओनर्स असले जावं कलावती आई मंदिराची जी कमिटी आसली ती परत परत आमकां विचारताली की हें काम बेगीन जाता तितलें बेगीन करात म्हणून। आता हो रोड आमचो जावपाचो आसा। ह्या रोडा बरोबर तें काम आमी करतले आसले पण टायम लागूं शकता। तर त्या पावसाच्या पयलीं हें काम जावपाक जाय म्हणून आमी हें काम प्रायोरिटी घेतलेलें आसा। तेका लागून हांव ते सगळे हांगासर लोकांचे आनी आमचे वॉर्ड मेंबर अभिजीत बाणावलेकर जेणे ही फायल फॉलोअप केल्या आनी फायल आयज आमकां कंप्लिशनाक आमी आयज काम स्टार्ट करता हें। तेका लागून ते अभिजीत हांव देव बरें करूं म्हणटा। अभिजीत बाणावलेकर खूप तेंप जालो हे कमिटीचे मेंबर सांगताले की आमची परत मोडटा आनी हांव हेच उतर घेवन आमच्या जयेश सरां कडेन गेल्लो आनी तेणी ते बेगीनच्या बेगीन करून म्हाका दिसता 6 म्हयन्या भितर हे तेणी आपूण उतर दिल्ल्या प्रमाणे ते पूर्ण करपाचें आतां काम स्टार्ट करता। आनी हांव अशीच तेजे कडल्यान मागता की अशीच आनीक फुडें कितें आमची कामां उरल्या ती करून बेगीनच्या बेगीन आमकां हें करचें आनी देव बरें।